नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीशपुरा बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. बार्देस कामुर्ले शाळेत भुरग्याक मरसर बडयल्ल्या दोगा शिक्षिकेचे निमणे निलंबन. खात्या कडल्यान आदेश जारी. मुख्यमंत्र्यांनी भुरग्यांक अशा तरेन मारिल्ल्या घडणुकेचेर उक्तायली खंत. दोंगर कापणीचे खापर टीसीपीचेर नाका. मंत्री विश्वजीत राणेन हात फापुडले. मुख्यमंत्र्याकूय मेळून उलयतलो विश्वजिताची म्हायती. राज्याचो मुख्य सचिव पुनीत गोयलाची विनाकारण बदनामी. मुख्य सचिवान सरकाराक सांगून विकत घेतल्या जमीन. मंत्री विश्वजीत राणेची मुख्य सचिवाक क्लीन चिट. मुख्य सचिवान रुपांतरीत केल्ली शेतजमीन विकत घेवपाचे प्रकरण. काँग्रेसीचो मंत्रालयातलो मोर्चा पुलिसांनी आडयलो. पुलीस आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यां मदीं झटापट. सरकाराच्या जमिनीत येवपी प्रकल्पांक लोकांचो विरोध हो कसलो न्याय? मुख्यमंत्र्याचो प्रश्न. कुडचिरेचो प्रस्तावित प्रकल्प हो कोयराचो न्हय, मुख्यमंत्र्याचो दावो. अस्नोडेच्या 4 लेन बायपास रस्त्याक दितले सर्गेस्त बाळाराय मापारी हांचे नाव. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची घोषणा. आणि आता खबरो विस्तारांत. खंयसरूय जाल्ल्या दोंगर कापणीचे खापर नगर नियोजन खात्याचेर फोडू नाकात. रेईस मांगुसात जावपी कथीत DLF प्रकल्पाची पुराय चवकशी करपाक वेळ लागतलो. तांचे कडेन कायदेशीर परवाने असल्यार आमी कांयच करपाक शकना अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. आम्ही परत एकदा आयज नवे अमेंडमेंट्स एंड नवे गायडलायन्साचेर आमी चर्चा केल्या. नवे गायडलायन्स आशिल्ल्यो हिल कटिंगाचे संबंधीत. आय जस्ट वॉन्ट टू मेक अ मेन्शन दॅट नॉट अ सिंगल परमिशन ऑफ हिल कटिंग हॅज बीन गिवन by our department in the last so many months. I said last time 6 months. And 6 months अशें वयर म्हाका दिसता जेन्ना हांव रेकॉर्ड चेक करतालो आमी केन्नाच दिवंक ना. We are going as per what is happening. केन्ना you see some people are going to some particular. You have to actually verify which department has given those permissions. You have to verify. And I have already written a letter to Honorable Chief Minister today to please instruct the respective officials. I have written, I just little draft करून आणि मुख्यमंत्रीकडे त्यांच्याकडे वेळ बी घेऊन त्यांच्याकडे पर्सनली मेळटलो की काय कडेन जे कितें अंदाजुंदी कोण तरी करता, जे कितें कोण विदाउट लॉ, विदाउट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ रूल्स रेग्युलेशन्स जे कितें करता तेजेर कारवाई योग्य ते डिपार्टमेंटान आनी योग्य ते ऑफिसरान करपाची गरज आसा. त्याच बरोबर रेस मागोसाचेर जे परमिशनां जे दिल्या हे हांव मंत्री जावपाचे पयलीं दिल्लें परमिशन. हांव मंत्री नाशिल्लो. एक कन्वर्जन पयलीं जाल्लें, परमिशनां पयलीं दिल्ली, ते फायल हांवें मागून घेतल्या. मंत्री आसता म्हणून कितें जाय तशें हांव करूं शकना. हे दोनूय प्रकल्प जे आहा हे दोनूय प्रकल्पाचे सारखे व्हेरीफाय करून तेंचे कडेन सगळे कायदेशीर आहा जाल्यार काय ना, कितें आहा, केन्ना ह्यो जाली म्हणून हांवें हे सगळे ओडीटी संबंधी सगळी म्हायती काडून घेतली. कित्याक म्हाकाच खबर ना कितें कितें जालां तें केन्ना. तें लक्षांत आमी घेवंक जाय की हे केन्ना काय गोश्टी जाल्या, केन्ना कितें जालां, केन्ना हे परमिशन दिल्ल्यो, हे सगळे परमिशन परत एकदा तेजेर लक्ष घालपाचें हांवें थरयल्लें आसा. आनी म्हणूनच हे दोनूय प्रकल्प जे आहा हे दोनूय प्रकल्पाचे जे कितें आहा कायदेशीर आहा जाल्यार कायदेशीर आहा. जे प्रपोजल जे आसा हेंचे कितें आहा ते व्हेरीफाय करपाक म्हणून हांवें टीम धाडल्या. आनी त्याच बरोबर DLFाचे सगळे प्रपोजल मागून घेतल्या. जर DLFाचे खंय कितें चुकलां तें म्हाका वेळ लागचो ना तेजेर कारवाय करपाक. पण कितें आहा तें म्हाका सारकें तें कितें आहा तें सारकें पळोवपाक जाय. DLF व्हडली कंपनी असली तरी बी म्हाका व्हेरिफिकेशना खातीर आय हॅव कॉल्ड फॉर द फायल्स अगेन. आय विल व्हेरीफाय एंड इफ इट इज एज पर माय सॅटिस्फॅक्शन एज पर द ऑफिसर्स रेकमेंडेशन टू मी देन आय विल सी वॉट इज टू बी डन. If it is not as per the recommendation and there is something not correct in that, there will be no permission or it will be invalid. This is my thought process. मुख्य सचिव पुनीत गोयल हांची बदनामी करची न्हय. ताणें एका इंचाची जमीन रुपांतरण करूंक ना. राज्य सरकाराची परवानगी घेवनूच ताणें जमीन खरेदी केला अशें म्हणीत मंत्री विश्वजीत राणेन तांकां क्लीन चिट दिली. एक सांगूंक सोदता मनीस ताजो विशयच ना तो. जे विशय ज्या तरेन मांडला त्या तरेन त्यांनी कसलेच जमीन कन्वर्ट करून घेवंक ना. चीफ सेक्रेटरी हॅज नॉट कन्वर्टेड अ सिंगल इंच ऑफ लँड इन द स्टेट ऑफ गोवा. And as far as the Chief Secretary is concerned, he is an excellent human being and a good officer.
केन्ना केन्ना मेलिशियस कॅम्पेन कोणती तेजे अगेन्स्ट चलयता, दॅट इज नॉट एक्सेप्टेबल. आणि हेजे बद्दल बी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून मुख्यमंत्रीक लेखीत हांव धाडून दितलो की केन्नाच चीफ सेक्रेटरी कसलेच फेवर टाउन प्लॅन डिपार्टमेंट कडल्यान मागूंक ना. जर कोणी तरी ते काम करून घेतला आनी तेणी विशयान चेक केल्ले आसा ते कायद्या अनुसार जाल्ले आसा. पण योगायोग जेन्ना चीफ सेक्रेटरी राज्याचो कितेंय जर घेवपाक वयता ताका राज्य सरकाराचें परमिशन लागता आनी त्या राज्य सरकाराचें परमिशन तेणी घेतलेलें आसा. आणि म्हाका खात्री आहा की हे सगळे गोष्टी वेन एनी गव्हर्मेंट ऑफिसर हॅज टू प्रोक्युअर ऑर परचेज अँड ही नीड्स गव्हर्मेंट परमिशन अँड ही हॅज टेकन गव्हर्मेंट परमिशन. हळदोणे जमीन खरेदी प्रकरणात मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल हांका घेराव घालपाक गेल्ल्या काँग्रेस शिष्टमंडळाक पुलिसांनी विधानसभा इमारतीच्या दारात आडयले. गोयल सचिवालयात नाशिल्ल्यान घोषणा दीत काँग्रेस फुडारी परतले. हळदोणा वाठारातल्या शेताची जमीन रूपांतर करून तीच जमीन मुख्य सचिवान परतून विकती घेतिल्ल्यान काँग्रेस शिष्टमंडळान पर्वरी मंत्रालयाचे घेराव घातलो. मात काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांक मुखेल प्रवेशदाराचेर पुलिसांनी आडयले. मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयल हांची भेट जावंक नाशिल्ल्यान हो प्रश्न गरज पडल्यार आमी राज्यपाला मुखार मांडटले अशें काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी सांगले. तशेंच काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी सरकारा विरोधात मंत्र्याच्या मुखार घोषणा लेगीत दिली. जर मुख्यमंत्री आणि चीफ सेक्रेटरी जर भितर बसून जर ऐकता जाल्यार आता तो आमकां भितर सोडना. म्हाका दिसता हे सगळे गोंयच्या जनते मुखार हे आतां येवपाक जाय. आमी आज हांगा आयिल्ले चीफ सेक्रेटरीक थोडे प्रश्न विचारपाक, कित्याक काल हांव अभिनंदन करता स्वप्नेश शेल्लेकराचे, कित्याक तेणें जेन्ना आमच्या मुखार हें हाडलें तेन्ना आमी इल्लें मातशें तातूंत खोलायेन इन्व्हेस्टिगेशन केलें आनी खुबशे भायर आयले. ते कितें की हळदोणेच्या गांवान एक प्रॉपर्टी विच इज 36/1 जी 1775 स्क्वेअर मीटर जी आसा ती जानेवारी 2024 करेक्शनाक एप्लाय जाता अंडर 17(2). पळय ना, जानेवारी 2024 ही तो करेक्शनाक घालता आनी ती करेक्शनाक कितें घातल्या वो आता रिजनल प्लॅनाची कॉपी. म्हणजे हे सरकार कशें गोंयकारांक फटयता ते एक क्लासीक उदाहरण. रिजनल प्लॅनान 36/1 दाखयला कितें पेडीफिल्ड. ही पेडीफिल्ड प्रॉपर्टी ही पळय ही जी रेड मार्क केल्या दॅट इज पेडीफिल्ड. आणि 17(2) अंडर जे कन्वर्जनाक पळय तांणी घातला थंय तो सांगता ऑर्चर्ड म्हणून. जे तांणी असेंब्लीचो जो LAQ आशिल्लो त्या LAQआक जे डिटेल्स दिल्या त्याचे आमी डिटेल्स हाडल्या. त्या LAQआन सिरियल नंबर 250 सिरिल मेंडोन्सा ह्या नावाचेर एप्लिकेशन वता अंडर 17(2) आणि कितें दाखयता फ्रॉम ऑर्चर्ड टू सेटलमेंट. सो हे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज न्ही. जो मंत्री पळय सदां हड्डे फोडून सांगता पळय इन द असेंब्ली की ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. दिस इज नॉट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की प्रॉपर्टी पेडीफिल्ड आणि तुझे डिपार्टमेंट उत्तर दिता की ऑर्चर्ड म्हणून. सो दिस इज क्लियर वायलेशन. ताज्या उपरांत वॉच सेक्रेटरी, वॉच चीफ सेक्रेटरी जो TCPचो सेक्रेटरी आसा हे अंडर 17(2) एप्लिकेशन अप्रूव्ह जाता फॉर करेक्शन. तो जागो सेटलमेंट जाता आणि एप्रिल म्हयन्यान 18 मेयाक एक सेल डीड रजिस्टर जाता. आणि सेल डीड कोणाच्या नावार? सिरिल मेंडोन्सा अँड पुनीत कुमार गोयल. वो कोण पुनीत कुमार गोयल? वो गोयचो चीफ सेक्रेटरी न्ही. आणि तो कितें करता आपल्या चल्याक पॉवर ऑफ एटर्नी दिता आणि चल्याक वो डॉक्युमेंट एक्झिक्यूट कर म्हणून सांगता. आता दुसरे ताणें म्युटेशनाक एप्लिकेशन घातला. वो सरकार आणि वांचो मंत्री सांगता की आम्ही म्युटेशन एप्लिकेशना एका दिसान प्रोसेस करता म्हणून. कालूस बाब हे सगळं तुमचे कॉन्स्टिट्युशन जाल्यार ते तुमकां पयलीं हांव एक सांगू सोदतां. हे सगळे दिसा चलत ते तुका आमकां सर्टिफिकेट येता उलोवपाक गरज ना की BJP फुडें सोडला फकत गोंय काबार करपाक. असेंब्लीन हांवें काडलोलें ते लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट काडलो तेन्ना हांवें सांगलोलें तूं शेत कन्वर्ट करून दितात म्हणल्यार फार्म हाऊस कल्चर येतलें. आनी फार्म हाऊस आमकां न्ही
तुम्ही जाणा व्हडले मोठे मोठे मनीस पयशाचे मनीस आनी हांव पासून फार्म हावसां गेला नॉर्थ इंडिया कितले फार्म हावस आहा सामके पॉश फार्म हावस ते सो असले फार्म हावस कल्चर हिंग येतले आमचे गोंय आनी गोंयकार काबार जातले सेकंड तुम्ही पळयले हे असेंब्ली सेशन हांवें ओपोज केल्ले ते बोनो वॅकन्सी आनी एस्टीट एक्ट हांवें म्हणलो दिस इज ऑफिशियल लँड ग्रॅब म्हूण सरकार चोरूं सोदता सो दिस इज वॉट इज पेनिंग अस. विनायक सामंता सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सरकाराच्या जमनीत सरकारी प्रकल्पाक विरोध जावप हो खंयचो न्याय असो प्रश्न मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें उक्तावन कुडचिरेच्या लोकांचेर तिडक काडली. कुडचिऱ्या जावपी प्रकल्प हो कोयर प्रकल्प न्हय जाल्यार C&D प्रकल्प आसा अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट करून विरोधक कुडचिरेच्या लोकांक भडकयता असो आरोप केलो. वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळा वतीन जावपी प्रकल्पा वयल्यान कुडचिरे गांव पेटून उठल्या उपरांत बुधवारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वादाचेर भाश्य केले. फाटल्या बिरेस्तारा भू सर्वेक्षणा वेळार कुडचिऱ्यात तणाव निर्माण जाल्लो जाल्यार आयतारा जाल्ले खासा ग्रामसभेत कुडचिरेच्या लोकांनी शक्ती प्रदर्शन करताना नियोजित प्रकल्पाक खरविरोध केला. गावात कोयर प्रकल्प नाकाच अशी कुडचिरेच्या लोकांची भूमिका आसा. तसो थारावय आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत लोकांनी एकमतान पास केला. गोंयचे उदरगती खातीर लोकांनी सहकार्य करचे असो उलो लेगीत मुख्यमंत्र्यान मारलो. गोंयचो सर्वांगीण विकास करपा खातीर आमचें सरकार कटिबद्ध आसा. बारीक सारीक कितें दिसता ते प्रोजेक्ट आडोवपा खातीर बरेचशे जाण विरोधाक ना थंयच्यान उठून येता. हांवें कित्याक सांगता म्हणजे पयर आमी कुडचिऱ्या जर आमी कन्स्ट्रक्शन वेस्ट ट्रीट करपाचो आमी ते सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट बांदिना आनी सरकाराची जागा एक तर सरकाराच्या जागेक तुमी चिरे खणी मारतात इनलिगल तुम्ही चिऱ्या खणी काडटात तुम्ही चिरे काडटात आनी आमी आमच्या जागेर वतात जाल्यार तुमी आडून येता हे उलोवन हे म्हणजे आमच्या जागेर आमकां रायट ना आमी तुमची घरा काड म्हणूंक ना. बरीचशी मोठी प्रकल्प कितें हो समजून तरी घे आमकां खंय कचरो हाडून उडोवपाचो ना. आनी सालिगांव सर्किला कचऱ्याचो प्लांट वचून पळयात ही 5 स्टार फेसिलिटी कचरो ट्रीट करपाक सुद्दां आमकां थंय आशिल्ल्या ऑफिसांनी येयल्ले 5 स्टार फेसिलिटी आज फॉरेन कंट्रींतल्यान लोक सालिगांवचो प्लांट पळोवपाक येता मुद्दामून कोणी वचून पळोवचो कोण म्हणटना ते कचरो ट्रीट जाता म्हणून. काकोड्याचो प्लांट वचून पळयात ज्या जाग्यार आमी कचरो सुद्दां व्हरून उडयता आनी ट्रीट करता थंय तेजो वासूय येयना. पण आमी कुडचिऱ्यान बांदपाक आयल्या तो आमचो जो कन्स्ट्रक्शन लोक आपले आतां घरां मोडटा आनी उरलेल्या व्हरोन ताज्या रस्त्याक तेंकोन वचता. आनी गोंय हे ट्युरिजम स्टेट आसा. गोंयांत लोक कित्याक येता लोकांक हिरवेगार गोंय पळोवपाक जाय लोकांक हो सैम अनुभवपाक जाय लोकांक रस्त्यार येता वयता आसतना सुंदर दिसपाक जाय तुमकां कचरो हाडून उडोवपाक न्ही. म्हणजे म्हाजें घर व्हडलें काय उडयत थंय कचरो पाड पडना ते बाकीच्यांचे कितेंय जावं ही मनोवृत्ती जाल्ली आसा. ह्या मनोवृत्तींतल्यान लोकांनी भायर सरपाक जाय. तो सुद्दां कचरो आमी म्हणटा की आमी घेता आमकां ट्रीट करता पण जागो जाय आमकां आनी जागो जाय तर सरकाराच्या जाग्यार करतले आमी लोकांच्या जाग्यार कोणाचें करूंक शकना. म्हणून कुडचिऱ्यान गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी आसा तो पंचान घेवन सगळ्यांक येयलो पंचान आमी एक्सप्लेन केलें अरे बाबा तो तुमकां त्रास जावपाक विरोधकाचे कित्याक विरोधकाक फक्त आडोवपाची मनोवृत्ती आसा. थंय जे आडोवपाक गेले तांकां खबर आसा सत्तेन आमी केन्ना येवचे ना निवडून आमी केन्ना येवचे ना बेश्टेच कितें तरी आमदाराक म्हणपाक जाय म्हणून थंय वचून गाडी घेवप हे तेंच्यांनी सुरवात केला. सगळ्या प्रोजेक्टांक पळयात तुमी. तुकाराम सावंता सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कामुर्ले प्राथमीक शाळेच्या 4थीच्या विद्यार्थ्याक मारहाण करपी ह्या शिक्षिकेक निलंबित केले. बाटलेच्या रस्त्याची आतां परतून अवतिकाय जाल्या. मे म्हयन्यांत घातिल्लो हॉट मिक्स पयल्याच पावसान व्हांवून गेलो. सप्तका पयलींच घातिल्ल्या पेवर्सांचो खुळखुळो जाला. संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टराचेर कारवाय करपाची मागणी विरोधकांनी केल्या. परत एक फावट भाटलेच्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. जुनांत केल्लो हॉट मिक्सिंग पयल्याच पावसान व्हांवलो. आतां हालींच रस्त्यार घातिल्ल्या पेवर्सांचो खिळखिळो जाला. बेजबाबदार कॉन्ट्रॅक्टराक तशेंच अभियंत्याक निलंबीत करपाची मागणी आदलो महापौर उदय मडकयकारान केला. हो रस्तो न्ही मेच्या 21 तारखेक कितें हॉट मिक्स केल्लो आनी तो जून 10 तारखे पर्यंत सगळो व्हांवून गेलो. म्हणजे जवळ जवळ 50 दीस सुद्दां हो रस्तो टिकलो ना. हॉट मिक्स रोड मागीर सगळे मिडियांनी म्हणजे तुमी सगळ्याच मिडियांनी हांवें बोवाळ केलो मिडियान बोवाळ केलो आनी इतके खड्डे लोक पडू लागले लोक इंजर्ड जावं लागले लोकांक त्रास जावं लागले. शेवट हांवें RTI मागलें की हांवें चिंतलें की हे कशें सुदारपाचें ना म्हणून कित्याक हे वर्स्ट डिपार्टमेंट जाल्लें आसा PWD म्हणटा तें
रायट टू इन्फॉर्मेशन मागल्या बरोबर हांकां खंय तरी जागे जाले आनी बेगीन बेगीन हाडले आनी पेवर्स बसयले. पेवर्स बसयतात तेन्ना हांवें रातचे तांकां सांगिल्लें, रातचे 12 सुमार तेंच्यान स्टार्ट केलें. तेन्नाच सांगलें की बाबा तुमी बसयता ती पद्दत सारकी ना म्हणून, हे पयल्याच पावसान वतले म्हणून. 8 दीस पावस पडलो ना आनी जेन्ना 9व्या दिसा पावस पडलो त्या बरोबर एका पावसा भितर सगळे पेवर्स हे सगळे हालूं लागले आनी खंय तरी हांचे अशे पेवर्स वयर उखल्लेले आसा. कंटिन्यू डेली सद्या कोण एक्सिडेंट जाता. फाटल्या दिसांनी जाल्यार 8 दीस जाले कोण अचोच एकटो पडलो तेजे सगळे फुटले, तो अजुनूय सारको जावना. मग ताका तकलेक मार बसला. म्हणजे हे लोकांच्या जिवा कडेन खेळटा. लोकांक म्हणजे बरे भशेन लोकांक हे जगपाक दिना. म्हणजे इंजिनियर सगळे पिडोडे मातल्या. हांवें गोवोरमेंटा कडेन मागला आनी परत एकदां मागता की जे कोण इंजिनियर हांगा रोड जावं पेवर्स बसोवपाक जे कोण इस्टिमेट केल्लो, जो कोण इंजिनियर जबाबदार आसा तो जेई जावं येई जावं नाल्यार चीफ इंजिनियर जावं, हांकां इमिजिएटली सस्पेंड करचें म्हणून. आनी कॉन्ट्रॅक्टर जो कोणी काम केला तो कोण फोंडेचो कोण तरी खंयचो तरी ताका ब्लॅक लिस्टार घालचो म्हणून, हेच्या फुडें ताका कामात दिवची न्ही म्हणून. हफ्ते पावयतात म्हणून कॉन्ट्रॅक्टरांक कोणाचो भंय उरूंक ना. भौशीक बांदकाम पयशे खावपाचें खातें जावन रावला, आपाच्या अमित पालेकराचो आरोप. सो PWD खा ते म्हणटा ताका सदांच. PWD खा आनी ते स्वता चीफ मिनिस्टरान आपल्या कडेन दवरला, ते खावपाकच दवरला अशें म्हाका आतां दिसपाक लागला. कारण परिस्थिती अशी आसा की चीफ मिनिस्टर जेन्ना आज म्हाका दिसता फक्त जिबली उखलता आनी तयाक लायता अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. ऑल आर एक्सिडेंट विक्टीम बिकॉज ऑफ बॅड कंडिशन ऑफ रोड. लोकांच्यो गाडयो पाड जाल्या गोंयांत, लोकांची हाडां खिळखिळी जाल्या, सरकाराक पडून गेल्ले ना. जे रस्त्याच्या नांवार जे कितें आसूंक जाय आशिल्लो डामर म्हणटात तो सुद्दां दिसना अशी परिस्थिती आसा. चीफ मिनिस्टर शूड एपॉलॉजायज टू पीपल ऑफ गोवा दॅट ही हॅज लायड टू पीपल ऑफ गोवा की आपूण चवथी मेरेन की सगळे रस्त्याचे खड्डे भरून काडटलो म्हणून. यू कांट पॉसिबली डू इट. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज करप्शनान PWD इतली बरबटल्या, कॉन्ट्रॅक्टर इतले माजल्या की तांकांय आतां दिसूंक लागलें की चीफ मिनिस्टराक आमी केकी कोत काडना म्हणून. कारण प्रत्येकाक हप्ते वता म्हणून. आय थिंक दीस इज द रियालिटी ऑफ गोवा टुडे. पणजेच्यान वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. अस्नोडेच्या 4 लेन बायपास रस्त्याक गांवचे सुपूत हुतात्मा जाल्ले पयले स्वातंत्र्य सैनीक बाळाराया मापारी हांचे नांव दितले अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्या. अस्नोडे मुळगांव ह्या प्रलंबीत 4 लेन बायपास रस्त्याची बुनियाद घातल्या उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. अस्नोडेच्या 4 लेन बायपास रस्त्याक गांवचे सुपूत हुतात्मा जाल्ले पयले स्वातंत्र्य सैनीक बाळाराया मापारी हांचे नांव दितले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. स्टेट हायवे 1 खाला बांदपी अस्नोडेच्या 4 लेन बायपास रस्त्याची बुधवारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी डिजिटल पद्दतीन बुनियाद घाली. ह्या बायपास रस्त्याचेर सुमार 3 किलोमीटर अंतराच्या कामाचेर 160 कोटी रुपये खर्च येतलो. बुनियाद घालपाच्या सुवाळ्या वेळार मंत्री निळकंठ हळर्णकार, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, प्रेमेंद्र शेट हांचे सयत हेर हाजीर आशिल्ले. 4 लेन अस्नोडा बायपास या नावापेक्षा स्वर्गीय बाळाराया मापारी असं या रस्त्याचे नाव असताना आणि पुराय आणि सदोरी ज्यांच्यानी गोंयच्या मुक्ती संग्रामात आमकां योगदान दिलें, अस्नोडेचो सुपुत्र आणि गोंयच्या इतिहासातलो पयलो म्हणजे शहीद जावपी जर कोण आसत जाल्यार बाळाराया मापारी आसतले. तांचें नांव ह्या रस्त्या खातीर आज आमी जाहीर करता. आमी हें सांगता आसतनाय बी म्हणजे अस्नोडकारां खातीर म्हाका दिसता ही अभिमानाची गजाल आसा की ज्या पद्दतीन बाळाराया मापारी सॅक्रिफायस केलें. आमी थोडीशी जागाच दिल्या पण बाळाराया मापारीच्या नांवात सुदोदीत बरसलो जो आसा तो आमी उगडास दवरतले, याद दवरतले. तांचें डेडिकेशन तांचें शहीद ह्या गोंया खातीर जाल्लें आसा. प्रोजेक्ट कंप्लीट केन्ना जातलो त्या वेळाचेर म्हाका दिसता बरेच लोक जे आसात हे बिचोली मतदारसंघ आसा, बिचोली तालुका आसात, सत्तरी तालुका आसात, बार्देस हाच्या भायर गोंयभरले लोक जे आसात ते केवळ सेल्फी घेवपाक लागून येतले. कितल्या तरेचे ब्युटिफूल अशे प्रोजेक्ट जो आसा जातलो. आनी खऱ्या अर्थान एक बरी गोष्ट जाली कारण चवथीक 2-3 दीस उरल्या. बिचोली तालुका आसात, सत्तरी आनी बार्देस तालुका ह्या तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकांक एक बरे तरेचे गिफ्ट मुख्यमंत्र्यान दिल्ले आसा ह्या बायपासाच्या माध्यमांतल्यान. आणि म्हणून आम्ही सगळ्यांनी मिळून हाचो आनंद जो आसा तो आनंद आमकां सगळ्यांक मेळटलो. पण हे सगळें करता आसतना आमी विचार करपाक जाय की एखादो प्रोजेक्ट जे वेळाचेर करतात त्या वेळाचेर विविध अशे 100% सगळ्याच लोकांक सॅटिस्फाय करपाक शकना. एखादो एक कोण तरी त्या विशयाचेर फुडें वतात, कोण तरी तेजेर क्रिटिसायज करतात. पण एखादें क्रिटिसिजम जे वेळाचेर जाता त्या वेळाचेर आमी सुद्दां त्या क्रिटिसिजमाक त्या तरेन उत्तर दिवपाची गरज आसा. हे जे सगळे प्रोजेक्ट जातात ते आमच्या लोकां खातीर जातात, आमच्या खातीर जातात. आणि जेन्ना आमी लोकां खातीर सरकार आमचो प्रोजेक्ट करता तेन्ना तुमकांच त्रास करून तुमचो तरी प्रोजेक्ट करा ही आमच्या सरकाराची वृत्ती
ना. तुम्ही जर पळयशात खास करून जेन्ना रोड डेव्हलपमेंट जाता, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर जाता, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हटलो काय तो बीजेपी जाता, तो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो आसूं की स्टेट गव्हर्नमेंटाचो आसूं. पण कशें आसता तेन्ना मागीर लोक बारीक कितें जालें इतले डिसप्रपोर्शनेट करता. आज तुमकां खबर आसतलें ह्या प्रोजेक्टाचेर सरकार 160 कोटी मोडटा. 160 कोटी हो काय कमी अमाउंट न्ही. हो सरकाराचो येतो व्हडलो अमाउंट जेन्ना सरकार मोडटा. आणि आतांच तुम्ही सगळ्यांनी प्रेझेंटेशन पळयलें. हो जर रस्तो जाय एक म्हणटा ते म्हापशासून तुमकां जर बिचोले येवपाक जाय तुमचे डिस्टन्स सेव जातले. दिवचलच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. मडगांवच्या राहुल प्रभुदेसाय आणि गौतम वेर्लेकरान इतिहास रचलो. ह्या दोगांयनी लडाखांतल्या माउंट कांग यात्से 1 आणि 2 चेर गोंयची पयली दोट्टी शिखर मोहीम यशस्वी केली. पळयात खासा रिपोर्ट. मडगांवचे राहुल प्रभुदेसाय आणि गौतम वेल्लेकर ह्या गोंयकारांनी लडाखांतल्या माउंट कांग यात्से 1 आणि 2 चेर गोंयची पयली दोट्टी शिखर मोहीम यशस्वी केली. 23 आणि 27 ऑगस्टाक 100 वरां भितरूच 6200 मिटरां परस चड उंचायची 2 शिखरां चडपी राहुल प्रभुदेसाय हो पयलो नागरीक थारलो. I'm Rahul Prabhudesai, mountaineer from Goa. In 2018, when I attempted Mount Everest, the first Goan to attempt Everest, I had to turn back just 300 meters below the summit, and due to I had some GI issues, also my oxygen regulator wasn't functioning properly, and thus that dream remained unfulfilled. 6 years later, I was not in the mountains, been at sea level for the last 6 years. A lot happened. And then finally, this time, I was lucky enough to be a part of a good expedition to the mountains, Kang Yatse 1 and 2 in Ladakh, in the Marka Valley. Kang Yatse 2 is a 6,250 meter mountain, and Kang Yatse 1 is a 6,450 meter mountain. And luckily I became the first Goan to summit both these peaks within a span of 100 hours. We summited Kang Yatse 2 on 23rd August at 7:43 a.m. and Kang Yatse 1 on 27th August at 9 a.m. And with me on Kang Yatse 2 was a fellow Goan teammate of mine, Mr. Gautam Vedlekar, who is also the executive member of the Goa Alpine Club that we've just begun. This expedition was very important for me because, as I said, I was in the mountains 6 years after my Everest attempt, and being the first Goan and being the first duo to be a part of the team to do both these peaks within a span of 100 hours was a great feeling. And as a part of the Goa Alpine Club, it was our first expedition. ह्या यशस्वी मोहिमे उपरांत आता आमचो फुडलो ध्येय हो 2026 वर्सा माउंट कांचनजंगा शिखर चढपाचो आसा. अशाच पद्धतीन आमी आमची उमेद कायम दवरून महत्वाची शिखरां चडटले अशें ह्या वेळार राहुल प्रभुदेसायान सांगलें. This 2 peaks is a first stepping stone towards another big project that Goa Alpine Club has in mind, which would be represented by me in terms of climbing the main project. And this main project would be Mount Kanchenjunga in the year 2026. Of course, there would be a couple of pre-expeditions before the main project in 2025, which we have not decided yet, but there would be a couple of 7,000 meter mountains. And I think it would be the first project from Goa under Goa Alpine Club by a Goan to embark on 8,000 meter mountain like Kanchenjunga, which is much less climbed than Everest and is much more technical in terms of a lot of factors. So yes, these 2 peaks was the first step towards this main project, and with this we also became the first Goan team to do the 2 peaks within a span of 100 hours. भीमा पाटीला सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
बुधवारा शिक्षकां खातीरचे मुख्यमंत्री वशिष्ठ गुरू पुरस्कार जाहीर जाल्यात. अंदूच्या वर्सा वट्ट 7 शिक्षकांक हे पुरस्कार दितले. महेश कशाळकर, प्रतिमा गांवकर, सुधीर नायक, ज्योती सिनारी, शिरीष कुमार आमशेकर, शिरीष भिडे आणि विठ्ठल पार्सेकर ह्या 7 शिक्षकांक मुख्यमंत्री वशिष्ठ गुरू पुरस्कार फावो जाल्यात. बेरेस्तारा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी ह्या पुरस्कारांचे वांटप जातले. गोयच्या 7 शिक्षकांक मुख्यमंत्री वरिष्ठ गुरू पुरस्कार फावो जाल्यात. जाल्यार ते शिक्षक जावन आसा महेश चंद्रकांत काशाळकर, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल टीचर, मोपा पेडणेचो. प्रतिमा प्रकाश प्रभुगांवकर, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल टीचर, पैगिणी काणकोणा हांगा. सुधीर तुकाराम नायक, ड्रॉइंग टीचर, सातेरी विद्या मंदिर, इब्रामपूर पेडणे. ज्योती वेंकटेश सिनारी, असिस्टंट टीचर, रमाकांत नायक मेमोरियल गव्हर्मेंट हायस्कूल, सुल्ला बिचोले. शशिकुमार विनायक आमशेकर, हेडमास्टर, स्वस्तिक विद्यालय, प्रियोळ माड्डोळ. तशेंच हायर सेकंडरी टीचर कॅटेगरीन शिरीष भिडे, देंपो ग्रेड 1 टीचर, देंपो चॅरिटेबल ट्रस्ट, देंपो हायर सेकंडरी, सांताक्रूज. हायर सेकंडरी प्रिंसिपल कॅटेगरीन विठ्ठल अंकुश पार्सेकर, प्रिंसिपल, डॉक्टर आंबेडकर हायर सेकंडरी स्कूल, कोलवाळे, बार्देस, गोवा. सो हे आशिल्ले 7 टीचर जांकां वरिष्ठ मुख्यमंत्री वरिष्ठ गुरू पुरस्कार फावो जाल्ले. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. फोंडा मालांतल्या 1300 शेतकऱ्यांक शेतीच्या वेवसायांत लुकसाण जालें आनी तांचे कडेन कृशी कार्ड लेगीत नाशिल्ले. देखून कृषी मंत्री रवी नायक हाणें शेतकऱ्यांक कृषी खात्या कडल्यान 70 लाखाची लुकसाण भरपाय दिली. आयचे जे पळय फंक्शन आसलें तें आमी शेतकारांक शेतकरी आधार निधीच्या अंडर जो पळय इन्स्टॉलमेंट आसलो तो रिलीज करपाचो प्रोग्राम आसलो. आयच्या आमच्या हॉनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टराच्या हातीन आमी हो प्रोग्राम घडोवन हाडला. आयज हो प्रोग्राम घडोवन हाडटा आसतना आमचे मुखार 2 इश्यू आसले, 2 प्रॉब्लेम आसले. एक म्हणल्यार ज्या लोकां कडेन कृशी कार्ड आसा आनी ज्या लोकां कडेन कृशी कार्ड ना. सो आमी स्ट्रेस केल्लो आमच्या हॉनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी आमचे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर हांणी दोगांनी एक कॉल घेवन अशें डिसायड केलें की ज्या लोकां कडेन कृशी कार्ड ना ह्यावूय लोकांक जाता तितले बेगीन ही निधी जी आसा ती मेळपा जाय. सो हेका लागून आमी प्रयत्न केले आनी ज्या लोकां कडेन कृशी कार्ड ना, जे बारीक बारीक शेतकार आसले, जे मळेकार आसले, जेंची भाजी पेड्ड्यार जाल्ली इन सिजन रेन्स, चड पावस पडून जी पळय कुसोन गेल्ली, त्या लोकांक आयज आमी रिलीफ जो पळय सबसिडी जी आसा, जो पळय निधी जी आसा ती आमी आज तांकां दिले कडेन आसा. हो प्रोग्राम चालू आसतनाच आमकां कितलेशे कॉल आयले की आपल्या अकाउंटाक ही निधी जमा ऑलरेडी जाले कडेन आसा म्हणून. सो आयज आमी ज्या लोकांची कृशी कार्ड नासली अशे सादारण 1300 लोकांच्यो केसीस आमी क्लियर केला आनी जेचे अंडर आमी 70 लाख रुपया दिले कडेन आसा. दुसरी म्हणल्यार जेचे कृशी कार्ड जे आसा, जे मोठे शेतकार आसले अशे शेतकार आमचे सादारण 2641 केसीस आमच्या हाती आसा. आमी प्रोसेस करतात आनी तांकांय बी सादारण 2,91 लाख, सादारण 91 लाख रुपयाचे कॉम्पेन्सेशन जी आसा, जी पळय निधी आसा ती फाल्यां परवां 1-2 दीस भितर चडांत चड केसीस क्लियर जाता. ओके, थँक्यू सर. तुमचें नांव? हांव संदीप फळदेसाय, डायरेक्टर एग्रीकल्चर. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.